पंचामृता राइस प्रेजेंट जरा हटके सीजन 2। पंचामृत प्रेजेंस फोर्टिफाइड राइस, संपूर्ण पोषण और स्वस्थ जीवन की पहचान। नमस्कार, पंचामृता बासमती राइस प्रेजेंट जरा हटकेच्या आजच्या भागान तुमकां सगळ्यांक येवकार। आजच्या भागान आमी आयल्या खोर्ले म्हापसा हांगासर। खोर्ले हांगासर आशिल्ल्या श्री देव घाटेश्वरच्या देवळान आजचो भाग आमी खेळटली। श्री देव घाटेश्वराक नमन करून आजच्या भागाक आमी सुरवात करतात। म्हापशा खोर्ले हांगासरल्यो म्हाज्यो भयणी आज कितली मजा हाडटा आनी आज कितलो उत्साह दाखयता तो थोड्याच वेळान कळटलो। चला तर खेळुया आजचो भाग। नमस्कार, हांव दिव्या खांदोळकर। म्हापसा खोर्ली आयज आमी आयोजन घाटेश्वर देवळान प्रोग्राम आयोजीत केल्लो आहा। ह्या प्रोग्रामाक उपस्थित सारिका शिरोडकर प्रुडंट मिडियाचे जरा हटके प्रोग्रामाचे आमचे खास आमंत्रण। झाड अशें एक आसता की दुसऱ्याक झाड दिवन आपलें कशें आयुश्य वाडटा तशें झाडाचें पण आमी आयुश्य वाडोवपाचें, तेका लागून झाड दिवन तेंचें स्वागत करया। आयज आमच्या प्रोग्रामाक आमी दीप प्रज्वलन करून आमचें स्वागत करया आनी प्रोग्रामाची सुरवात करया। सारिकाक एक ल्हानशी भेट दिवन तेजें स्वागत करता। ऑप्रिकट बीन आयस केअर आमच्या कडसून एक छोटीशी भेट। जरा हटकेच्या आजच्या भागाक आमी सुरवात करता। श्री देव घाटेश्वराक नमन करून आजच्या ह्या कार्यक्रमाची सुरवात जाता। आमचे सगळे हांगा भयणी जी वेळान वेळ काडून हांगासर उपस्थित रावला तांकां परत एक फावट येवकार आनी सुरवात करता आमच्या पयल्या रावंडाक, जो आसता आमचो फुगोट्यांचो रावंड। फुगोट्यो आज हांगा कश्यो फुट्टा आनी फुगोट्यो फोडपाक हांगा आमकां स्पर्धक कोण मेळटा पळोवया। फुगोट्यो रावंडाची 5 स्पर्धक म्हाज्या बरोबर आसा, तांची वळख करून घेवया, मागीर तांकां फुगोट्यो फोडपाक दिवया। नांव सांग। रेणुका विर्नोडकर। कितें करता? घरात असता। घरात आसता। कितें करपाक आवडटा? कथा आयकपाक आवडटा। कथा आयकपाक आवडटा। कसल्यो? भगवद्गीता, रामायण। सामकें स्पिरिच्युअल। श्रद्धा चिंचनेकर। तुमी कितें करता? घरान आसता। घरा। कितें हॉबीज? शिलाई करता, कपडे सिलाई करता। सिलाई करता घरा कितें? विमल शिंदे, घरान आसता। कितें करता घरा रावून? भुरग्यांक सांबाळटा। म्हजें नांव गितिका सैरोची। हांव पयलीं कामाक वतालें, आतां घरांत आसता आनी म्हाका कुकींग करपाक आवडटा। माझं नाव अनिता मांद्रेकर। हांव एज अ महिला मंडळाचे ग्रुप आमचे हँडल करता आमच्या वेल्ला पंचायतीन एज अ CRP म्हणून काम करता। कोणार्क सन टेम्पल खंय आसा? कोणार्क सन टेम्पल हें ओरिसा स्टेटीन आसा, पुरी जगन्नाथ पुरी म्हणटा थंय। सारकें उत्तर। ओके, आमची पहिली फुगटी ऑडियन्सान फुटली। खबर आसली? केन्ना सांगपाक राविल्ली तर? ही एक म्हण आसा ती तुमी पुरी करपाक जाय। हाफ हांव सांगतलें, हाफ तुमी हें करपाची। उत्तर येता जाल्यार व्हडल्यान उत्साहान भायर काडूं नाका, हात फक्त वयर करा। कोणाचो राग येता जाल्यार फक्त हात वयर करा। तुमकां येता? येता? मागीर म्हणनाका येतालें म्हणा। सुनीचेर काडल्यार सांगा। तूं म्हण, हय तूं म्हण। ती सुनेचेर काडटा खंय, कोणाचो राग सुनेचेर काडटा। बेस्ट म्हण हा। ओके, तूं सांग, उत्तर दी। आम्ही कोणाचो राग कोणाचेरूय काडटा न्हू त्या टायमार। कोणाचो राग कोणाचेर काडटा, सारकें उत्तर। अनिता हांच्यांनी उत्तर सारकें दिलां आनी तांकां मेळटा पॅन एरोमा रेस्टॉरंट हांचे कडल्यान कॅश प्रायज। कॉंग्रॅच्युलेशन। फुडलो प्रश्न। ओके, हो पिक्चरांतलो एक डायलॉग आसा, हो खंयचो पिक्चरान तुमी आयकल्लो तो सांगा। समीर हवा का झोका येता जाल्यार फक्त हात वयर करा। रापली हांकां विचारया। हांगा येना, फाटल्यान कोणाक येता? कोणे हात वयर केल्लो तो? हो डायलॉग हम दिल दे चुके सनम सिनेमांतलो जावन आसा। सारकें उत्तर। परत एक फावटी फुगटी आमची ऑडियन्सान फुटल्या। आतां बायलां सगळीं म्हणटली म्हाका खबर आशिल्लें न्ही ना। आमची फुगटी ऑडियन्सान फुटला आणि आत्माराम हांच्यांनी 2 प्रश्नांची उत्तरां सारकी दिला आणि तांकां मेळटा पॅन एरोमा रेस्टॉरंट हांचे कडल्यान कॅश प्रायज. कॉंग्रॅच्युलेशन.
ओके फुडलो प्रश्न बरें सोंपोचो प्रश्न भारताची राजधानी सांगा पळोवया कितें ती पणजे खंय कोणें तें पणजे म्हणलें तिका एवॉर्ड दिवया आमी दिल्ली. आणि पणजे कोण उत्तर दिले ते खरं सांगा ओके उत्तर सारखे आसा दिल्ली. आमची फुगटी आमच्या स्पर्धकां फुटल्या आणि विवल हांकां मेळटा पॅन एरोमा रेस्टॉरंट हांचे कडल्यान कॅश प्रायज. कॉंग्रॅच्युलेशन. ओके फुडलो प्रश्न शेवटचो प्रश्न ऐका सारके. ओके आनी एक म्हण आसा ही अर्दी हांव सांगतलें अर्दी तुमी पुरी करपाक जाय. कोणाच्यो म्हशी रावा हांवें सगळ्यांक आतर केलो कशी पळय. कोणाच्यो म्हशी कोण काडटा उठा बशी. या सगळ्यांक खबर आशिल्लें. गीतिका हांच्यांनी प्रश्नाचें उत्तर सारकें दिलां आनी तांकां मेळटा पॅन एरोमा रेस्टॉरंट हांचे कडल्यान कॅश प्रायज. कॉंग्रॅच्युलेशन. फुडलो रावंड खेळचे पयलीं घेवया एक ल्हानसो ब्रेक आनी रोखडीच परत येवया पंचामृता बासमती रायस प्रेझेंट जरा हटकेन. Panchamruta Deluxe Rice is now fortified. विसावा उपरांत तुमकां सगळ्यांक परत एक फावटी येवकार पंचामृता बासमती रायस प्रेझेंट जरा हटकेन. खेळुया आमच्या आयच्या भागांतलो सेकंड रावंड जो आसता आमचो जोडी तुजी माझी. आजच्यो जोडयो कोण आसा ते फुडें जोडयांची आमचे पयलीं वळख करून घेवया आनी मागीर तांच्या बरोबर आजचो खेळ खेळुया. म्हजें नांव रेश्मा मटकर. म्हजी जाव देवता मटकर. कितें म्हणल्यार बरें तशें आमचें चल्लां. जावय बद्दल खंयचो स्वभाव जावेचो अजिबात आवडना. मोस्ट डिफिकल्ट क्वेश्चन. सांगू ही म्हजी धाकटी जाव. धाकटी जाव म्हणजे मातशी व्हडल्या जावेचो तांकां भंय आसताच न्ही. पण ताका भंय दिसता काय ना म्हाका खबर ना ते तेणें सांगूं न्ही दिसता ना. पण आमी सांगपाची ना आसता. पण आमी कशी जावो जावो कशें वागना सारकी फ्रेंडां कशी कितें जाय नाका एकमेकाक उलो करून सांगप हें बरी एन्जॉय करता आमी. म्हजें नांव स्मिता गांवस. ही म्हाजी व्हडली जाव. आमचें रिलेशन एकदम बरें आसा. कितें वायट दिसलें जाल्यार मातशें ओगी रावपाचें आनी मागीर स्टार्ट अशें. म्हजें नांव ललिता गांवस. म्हाजी जाव एकदम बरी पण कितें तें उलोवन दाखयना हें म्हाका वायट दिसता. अरे वा. म्हजें नांव राजश्री पार्सेकर. ही म्हजी जाव. आमी एकाच कडेन अशी कुशीन कुशीन रावता. कितें बरें वायट आसलें जाल्यार आमी एकामेकाक सांगता आनी तें म्हाका येवन सांगता अशें घे तशें घे म्हणून. माझें नांव रेखा पार्सेकर. ही म्हाजी व्हडली जाव. कितें वायट बरें आयलें सांगलें धांवून येता. कितें सपोर्ट करता कितें सांगता अशें कर गो तशें कर. आज बरोबर दोगांय बरोबर आमी दोगांय खंयूय गेल्यार आमी दोगांय वांगडाच वयता. ग्रुपांनी आमी वांगडाच आसा. खंय मिटींग जाली बाजारान गेली वांगडाच वयता. ओके ही जाली आमच्या तिनूय जोडयांची ओळख आनी तांच्या बरोबर आजचो खेळ आमी खेळटली. खेळ सारको सोंपो आसा कितें तो तुमकां थोड्याच वेळान कळटलो. जोडी तुजी माझी ह्या रावंडची पार्टिसिपंट गेम खेळपाक तयार आसात आनी जी विनर जातली तांकां मेळटले पॅन एरोमा रेस्टॉरंट ह्या रेस्टॉरंट कडल्यान वाउचर्स फूड वाउचर्स. ओके सो गेम सारकी सोंपी आसा. हांगासर आमी दिल्या हांकां पीठ आनी दिल्या पुट्टे. पुट्टे तुमी तोंडान धरपाचे. त्या पुट्ट्यांनी तुमी पीठ काडपाचें आनी तुमच्या पार्टनरा कडेन तसोच पुट्टो आसतलो तोंडान धरिल्लो तातूंत घालपाचें. तुमच्या पार्टनरान समोर आशिल्ल्या ग्लासांनी ते घालपाचें. टायम आसतलो 1 मिनटाचो. 1 मिनटान मॅक्सिमम पीठ ग्लासांनी भरता ती जातली हे रावंडची विनर. सगळ्यांक गेम कळ्ळी. हां स्टार्ट. टाळ्यो मारू शकता बाकीची.
स्टॉप 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 स्टॉप. विनर जोडी तुजी माझी या राऊंडची विनर आतां रेश्मा आनी देवता आनी तांकां मेळटा पॅनोरमा रेस्टॉरंट फोंडांतले बऱ्यांतले बरे रेस्टॉरंट ह्या रेस्टॉरंट कडल्यान तांकां 1000 रुपीजाचो हो फूड वावचर. जोडी तुजी माझी हो राऊंड आमचो हांगाच सोंपता. खेळूया आमचो आयच्या भागांतलो फुडलो राऊंड. कभी हा कभी ना हो आमचो फुडलो राऊंड आनी ह्या राऊंडचे विनराक मेळटले पंचामृता बासमती रायस. आनी पळोवया की आमची आयची जी पार्टिसिपंट आसा कितल्या बऱ्या पैकी हो आनी नांव म्हणनासतना उत्तरां दिता ती. टायम आसतलो 40 सेकंडाचो. नांव सांग. गीता. गीता तुजो टायम सुरू जाता आतां. गीता तूं खंय रावता. खोर्ली. खोर्ले रावता. कितलीं वर्सां जालीं. आमी 15 वर्सां. आनी गांव खंयचो तुजो. आमचो गांव बेळगांव. बेळगांव. म्हणलें हय म्हणलें. हय अरे ओके सुमन तुजो टायम सुरू जाता आतां. सुमन कशें आसा तूं. बरें आसा. बरी आसा. आनी लागींच रावता हांगासर. हांगा रावता. आनी कोणें आपयलें तुका हांगा. विद्या वळखता तूं. आमची शेजारी. म्हणलें हय म्हणलें. हय म्हणलें. शेजारी. आं कळ्ळें कळ्ळें. स्नेहा तुजो टायम सुरू जाता आतां. स्नेहा तुका अशें खेळ बी खेळपाक आवडटा. शशिकला तुमचो टायम सुरू जाता आतां. तुमकां खेळ कितें तो कळ्ळो. खेळ कळ्ळो. आं कळ्ळो. हय म्हटलें. अक्षदा तुजो टायम सुरू जाता आतां. अक्षदा तूं हांगासरलेंच. पिरणा साकून आयला तूं. स्पेशली आयल्या कार्यक्रमा खातीर. आपयल्ले. कोणें आपयल्लें. विद्यान. फ्रेंड तुजे. हय. ओके आतां वॉलंटरी तांकां दिसता की खेळूं शकता येवं शकता फुडें. रेडी. स्मिता तुजो टायम सुरू जाता आतां. स्मिता तूं पयलीं आयल्लें रावंड खेळपाक न्ही. माधुरी तुजो टायम सुरू जाता आतां. माधुरी तूं हांगाच रावता. डिस्क्वॉलिफाय जातले. खंय रावता. खंय रावता. खोर्ली. खोर्ली रावता. कितलीं वर्सां जालीं. 13. आनी हरशी गांव खंयचो. कोल्हापूर. कोल्हापूर. आनी घोवाले थंयसरूच. अशें उगी रावप ना. डिस्क्वॉलिफाय. डिस्क्वॉलिफाय. जयश्री तुजो टायम सुरू जाता आतां. जयश्री खेळ खेळपाक आवडटा. आवडता. कसले खेळ खेळटा. सगळे खेळ खेळता. खेळटा तूं. हो. ललिता तुजो टायम सुरू जाता आतां. ललिता पिक्चरां खूब पळयता. पिक्चरां केन्ना केन्ना वयता. खंय वयता. पणजे. तूं वता. तूं वता. कोणा बरोबर वता. चेड्या बरोबर. आनी कोण तूं व्हरता तुका तो सदां. तो फ्रेंड्स बरोबर वचना. म्हाज्या बरोबर येता न्हू. तुका आवडटा पिक्चरां पळोवपाक. हांव वयता. सगळ्या बरोबर वयता. फ्रेंडा बरोबर केन्ना वचूंक ना. आवडना. विद्या तुजो टायम सुरू जाता आतां. विद्या तुवें हो सगळें ऑर्गनायज केला न्ही. मातसो. तुका आवड आसा. आवड खूब आसा. आनी कितें करता तूं. कुकींग आवडटा. मेन म्हाका झाड लावपाक खूब लायक. झाडां आवडटा. येस. म्हाका दिसता आज प्रायज कळंक नाका. प्रणिता तुमचो टायम सुरू जाता आतां. प्रणिता तूं लेट पावलें कितें. कार्यक्रमाक लेट आयले. दिसता. कितें दिसता. लेट आयले कशें दिसता. कित्याक लेट जाली. जेवणाक टायम. कितें नुस्तें हाडलेलें. श्रद्धा तुजो टायम सुरू जाता आतां. श्रद्धा सगळी आवड जाता तें पळोवन मजा आयली काय ना. मजा आयली. तुका बरें दिसता लोक आवड जाता तशी. आं दिसना. अनिता तुमचो टायम सुरू जाता आतां. अनिता तुमी सांगले की तुमी खूब एक्टीव म्हणून. सो टायम मेळटा. खूब टायम मेळटा म्हाका. कशें घर आनी भायर कशें सांबाळटा. घरूय सांबाळटा, भायरूय सांबाळटा, शॉपूय सांबाळटा. अरे बाबा इतलें सगळें करता. हय. चेड्याक पावयता. ओके सो आयचो कभी हा कभी ना ह्या राऊंडचो प्रायज आमी कोणाकूच दिवंक शकना पण तांच्या खातीर मोठ्यान आमी ताळयो दिवंक शकता.
ह्याच्या पहिले घेऊया आणि एक लहानसं ब्रेक आणि रोखडीच परत होऊया पंचामृता राईस प्रेझेंट जरा हटके. मेहंदी हर शादी की एक ज़रूरी शुरुआत. मेहंदी हर शादी की एक रंगीन सौगात. मेहंदी हर शादी की एक दिली जज्बात. मेहंदी हर शादी की एक नायाब रात. मेहंदी हर शादी की एक जगमगाती बारात. मेहंदी साड़ीज़ हर शादी की एक शुभ शुरुआत. मेहंदी साड़ीज़ बेलगाम. Pride of Ponda Pen Aroma. Panchamruta Deluxe Rice is now fortified. विसा उपरांत तुमकां सगळ्यांक परत एक फावटी उकार खेळुया आमच्या आयच्या भागातलो फुडलो रावंड जो सगळ्याच बायलांचो आवडीचो रावंड तो म्हणल्यार डान्स रावंड. आणि डान्स रावंडचे विनराक मेळटले मेहंदी साडी शोरूम बेळगांव या शोरूम कडल्यान एक सुंदरशी साडी. ओके सो आमची आयची पार्टिसिपंट डान्स करपाक रेडी आसात. आयच्या डान्स रावंडचे विनर येता संगीता कुंभार आणि बेस्ट पार्ट कितें आतांच सांगलें की तुजो बर्थडे खे आज. सो व्हेरी हॅपी बर्थडे तुका. आणि तुका मेळटा मेहंदी साडी शोरूम बेळगांव या शोरूम कडल्यान एक साडी तुका बर्थडे गिफ्ट. आमचो आयच्या भागातलो शेवटचो रावंड खेळचे पयलीं आमी एक स्पेशल रावंड हांगासरल्या बायलां खातीर दवरला. रॅम्प वॉक रावंड आणि जी बेस्ट रॅम्प वॉक करतली जी बेस्ट स्टायल करतली तांकां हो स्पेशल प्रायज वतलो जो स्पॉन्सर केला विद्या हांणी. सो पळोवया की आज हो स्पेशल प्रायज कोण घेवन येता.
सो रॅम वॉकची आमी हांगा जजीस दवरिल्ली सो तुमी आतां जजीस सांगतली आमकां की कोण विनर ती एक ही काकी ओके गीतिकाक मेळटा हांगासर एक स्पेशल प्रायज जो स्पॉन्सर केला विद्या हांणी आनी हांव रिक्वेस्ट करता की विद्यानूच हो प्रायज दिवचो खेळूया आयच्या भागातलो शेवटचो रावंड जो आसा आमचो चक दे रावंड आयच्या भागातल्या शेवटच्या रावंडाक म्हणजे चक दे रावंडाक आमची पार्टिसिपंट रेडी आसा आनी आमी तांकां दिला कांय कप्स ओके आनी तांकां दिला बलून लायनीन दवरला आमी 10 कप्स पार्टिसिपंटान बलून ब्लो करपाक जाय आनी त्या वाऱ्यान बलूनाच्या तेंच्यांनी एक एक कप सगळे ड्रॉप करपाक जाय सगळ्यांक पयलीं हो सिक्वन्स कोण कंप्लीट करता ती जातली ह्या रावंडची विनर आनी तांकां मेळटले पंचामृता रायस ओके सो आजचो रायस ह्या रावंडाक कोण वता पळोवया घेवन चक दे रावंडचे रनरअप जाता सुनंदा नार्वेकर आणि तांकां मेळटा स्पेशल प्रायज जो स्पॉन्सर केला विद्या हांणी आनी हांव रिक्वेस्ट करता विद्यान हो प्रायज दिवचो चक दे रावंडची विनर येता सुषमा पाटील आनी तांकां पंचामृता रायस दिवपाक आमचे बरोबर आसा समर्थ होसमानी ते प्रायज दितले ताका मोठ्यान ताळयो जाणी पंचामृता की तरफ से आप सबको एक कॉन्टेस्ट है इसके लिए क्या करना है पंचामृता का कोई भी प्रोडक्ट लेके फ़ोटो क्लिक करना है घर के अंदर या घर के बाहर इसको अपने व्हाट्सएप और फेसबुक स्टोरीज पे डालना है जिसको भी सबसे ज़्यादा व्यूज़ आते हैं उसको इस नंबर पे बेचना है व्हाट्सएप के ऊपर तो जिसको भी सबसे ज़्यादा व्यूज़ रहता है वही इस कॉन्टेस्ट का विनर रहेगा इस कमिंग वेडनेसडे 7:30 PM लास्ट डेट है तो उसके अंदर बेच दीजिए खोर्ले म्हापसा श्री घाटेश्वर देवान घेतिल्लो आमचो आजचो भाग हांगाच सोंपता चडांत चड देव बरें करूं म्हणटा विद्या खांदोळकर हांचे ज्यांच्यांनी आजचो कार्यक्रम हो आयोजीत केलो तशेंच श्री घाटेश्वर देवस्थानचे कमिटी मेंबर्स तांच्यांनी आमकां हांगासर आजचो शो हो कंडक्ट करपाक परमिशन दिलें तशेंच तुमकां सगळ्यांक ज्यांच्यांनी वेळ काडलो आनी आजच्या कार्यक्रमान उपस्थिती लायली फुडल्या भागान आमी रोखडीच मेळुया तुमच्याच वाठारान तोपर्यंत पळयत रावात पंचामृता बासमती रायस प्रेझेंट जरा ओके सो कभी हा कभी ना सो आयचो येता तूं येता यो लास्ट हा रेशमा तुका 100% प्रायज आशिल्लो खबर आसा हय अरे वा एवे ताका बर्थडे गिफ्ट मेळ्ळा बर्थडे खंय ताजो हॅपी बर्थडे जजीस तुमच्या हाजेर म्हाजेर काय ना कितके जाण दिसता आनी कोण आसा आनी कोण ओके दोन्ही काकी हांगा यात ही काकी आनी दोगांनी साडयो सुद्दां सेमूच न्हेसल्यात आवय तुमी हे वोट दिवपाक लागले मरे भुरगे करता करता म्हणटा विद्या खांदोळकर तोपर्यंत पळयत रावात राव राव तो जरा कितें गे आतां तरी हटके तरी व्हडल्यान म्हणात ओके चलो कट पैक अप बाबा
खंय हांव इतल्या म्हयन्यांनी घरा आयला आनी तूं जाणा गो शाण्या तुझ्याच खातीर सुटी काडिल्ली पूण आतां अजिबात काय वेळ ना म्हाका मा बाप अरे राव हे घे व्यवस्थित खा एकटोच खा होय वखद घे हा टायमार घे विसरशी घेता नाजाल्यार मोबायलाचेर टायमर लाय पळोवया सायबिणी करता राव आता कितें हे घे आता ही कित्याक आज निमणी तारीख व्हडली लायन आसतली बिल्डिंगेचे भायर पावतली अरे कितलो वेळ वतान उबो रावतलो तूं अरे राव हे घे आता हे कित्याक अरे कितलो वेळ उबो रावतलो बस मदी मदी अरे आता हांगा कित्याक बसलो तू चल बेगीन लायन केदी व्हडली जातली अरे ही सगळी सर्कस कित्याक तुका खबर ना अगो लायटी बिल भरपाची आज निमणी तारीख दवर ते सकल बिल दी जाले अशें कशें गोंय सरकाराची करामत एका मिनटान आसा थंयच्यान जायती बिलां भरात गोवा ऑनलायन सायटीर वचप आनी कंज्युमर डिटेल्स घालप मागीर UPI क्रेडिट कार्ड डेबिट कार्ड नेट बँकिंग जाय त्या पद्दतीन पेमेंट करप फक्त जाय ते इंटरनेट ते तर आमचे कडेन आसाच तुजो पप्पा दिसभर फेसबूक व्हॉट्सॲप यूट्यूब हातूंतच आसता म्हणल्यार आमी दोगांय तशें जाल्यार सोमतें हे उदकाचें बिल हांगा हाडटे हांव भरता आता फक्त लायटीचे आणि उदकाचेच बिल न्हय तर बर्थ सर्टिफिकेट मॅरेज सर्टिफिकेट रेसिडेंस सर्टिफिकेट आणि हेर जायत्यो गोष्टी घरा बसल्या बसल्या goaonline.gov.in ह्या सायटीचेर आता सरकारी कचेरींत फावटी मारपाची गरज ना. आता इनलाईन नाही आता सगळ्या ऑनलाईन दरेक गोंयकाराचो आधार डॉक्टर प्रमोद सावंताचें गोंय सरकार.